तुझे थंय व्हड म्हाका पयसरो सुखोन गेली तुझे थंय व्हड म्हाका पयसरो नाका स्वादिक मोगा सांडलो हांवें तुका एमगो नावाडली पिसार आराधन करता हांव तुका स्तुती करता तूं म्हजो देव तुज्या मोगांत हांव सांडून गेलेल्या वेळार तुज्या गोपांत तुवें म्हाका पाडी हाडलें तुज्या पवित्र रक्तान तुवें आमकां दोन नितळ केलें कशें तो वेचीक पूत आपणाच्या बापायच्या मोगांतान सांडून तो पयस केल्लो तो व्हड तुज्या गोपांत ताका पाटी आरोवच्याक तसो बापूय कसो राखो रावलो तसो तूं आमकां सदांच तुज्या गोपांत पाटी येवच्याक तूं राखो रावताय आमकां नवे नेसान न्हेसून तूं आमकां कुरपेन तूं भरताय आमकां नवी व्यक्ती तूं करताय कशें बापायन थंयसर पुश्टी पाडको मारून गर्द जेवण थंयसर केलें संभ्रम चलयलो तशें आमी तुज्या गोपांत पाटी येता आसतना तूं आमकां एक जेवण तूं तयार करताय तूं संभ्रम चलयताय पश्चातापाची गज नातल्ल्या नवाण्णव त्या शेळयां प्रास पश्चातापाची गज आसून पाटी आयलेल्या एका पातक्यात तें चड संतोश जातलो म्हूण तुवें सांगलां वय जेजू तुज्या गोपांत आमी पाटी येवंक कशी व्हरता आमच्या पातका वरवीं आमी पयस गेल्ल्या आमी परत तुज्या मोगांत तुज्या सांगतपणान जियोंक आमी आशेता जेजू तुज्या मोगांत तूं आमकां बरें तुज्या कुरपेन तूं आमकां बरें जेजू सुंदरा बोधू लोभरतारा सूर्या राजपजळी मोवा रासत रुची बोक्षी
surpes zatas e poin kabar sasla sugdi sarga bu pavitra sarascha mucha magalacis तू जावन आसाय सर दुलोब सर बरेपणान भरलेलो देव तू जावन आसाय परसळीक सूर्यो आमच्या जिवितांत उजवाड फावं करचो तसलो आमच्या जिवितांतलो काळोख नाश करचो तसलो आमच्या जिवितांतलो पातकाचो काळोख तो पयस करचो तसलो जिविताचो सूर्य तूं आमच्या जिवितांत सर बरेपण हाडचो आमच्या जिवितांत सर बेसावांनी भरचो आमचो मोग करचो देव तूं आमचो रचणार तूं मोवा प्रासय चड रुचीक तूं किर्तनगार म्हणटा टेस्ट अँड सी हाव गूड इज द लॉर्ड साका आनी पळया सोमी कितलो स्वाद एक गोड वय जेजू तूं चड गोडसाणेन भरलोलो तूं तुज्या मोगाच्या गोडसाण तुज्या मोगाची गोडसाण साकोंक तूं आमकां दिताय तुजे कुरपेन तूं आमकां भरताय आमची अस्कताय तूं पयस करताय आमची पातकां तूं बक्षिताय जेन्ना इसाया प्रवादी थंयसर तुज्या त्या साहवासान थंयसर आयलो देव तेंपलान थंयसर तुजें दर्शन ताणें देखलें ताचें उणेपण तो वळखून घेतलो हांव मेळ्या वोंटासो म्हूण ताणें सांगलें जेन्ना पेद्रू आपणाची अस्कताय तो वळखून घेतलो तेन्ना जेजू ताणें तुका म्हळें हांव एक पातकी सोम्या म्हजे सरशिल्लो पयस सर हांव एक पातके सोम्या म्हजे सरशिल्लो तूं पयस सर जेन्ना त्या कुरड्या बार्तिमेवान मार्गादेगेर बसून आसल्या त्या कुरड्या बार्तिमेवान तुका अनुभव केलो तवळ ताचें उणेपण ताच्या पाताक वळखून खालतेपणान ताणें मागलें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळट कर म्हजी पातकां बक्षी वय मोगळा जेजू तुजे मुखार दिमिरेन आसलेल्या आमी हेंच मागणें आमी करता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुळट कर हांव एक पातकी सोम्या म्हज्या पाताक हुमटून काड म्हाका नितळ कर निर्मळ कर एक निर्मळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा एक नितळ आत्मा म्हजे थंय तूं रस दावीद प्रवाद्यान गायलेलें तेंच किर्तन एक निर्मळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा एक नवो तिरोत्मा म्हजे भितर घाल मोगाळा जेजू वो थोडो वेळ तुज्या संगतपणान करचो मागण्यांत वो थोडो वेळ करचो तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती करूंक तुजो दैवीक अनुभव जोडूंक आमी हांगासर आयल्या वो थोडो घडयो मोगाळा जेजू तुज्या संगतपणांत करसूंक तूं आमकां फावो कर तुज्या बेसावांनी तूं आमकां बरें तुजे सक्तेन तूं आमकां बरें आमच्या जिवितांतलो सर्व काळोख तूं पयस उडय आमच्या जिवितांत येवची ती निराशा आमच्या जिवितांत अनुभव करची ती सर रितीचे बांदपास जेजू तूं तुटोवन उडय आमकां स्वतंत्र व्यक्ती कर तुज्या मोगान तूं आमकां बरें तुज्या बेसावांनी तूं आमकां बरें जेजू सगळे आमी उबे रावया देवाक होगळाप दिवन एक गीत आमी गावया फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 4 देवाचे उतार म्हणटा सोम्या थंय सदांच तुमी संतोश पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोश पावा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी कोणा थंय संतोश पावोंक जाय आमी कोणा थंय संतोश पावोंक जाय न्हय आस्त बदका थंय न्हय पयशां थंय न्हय ग्रेस्तकाय थंय
व्हड संभ्रम सोल्लो देखून न्हय आमी सोम्यातय संतोष पावोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी संतोष पावोंक जाय कित्याक आमी जिवंत आसाव. जिवन देवान आमकां रचला, तोच आमकां राखता, सांबाळटा, दिसपडटे तोच आमकां सोलोन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी सोम्यातय आमी संतोष पावोंक जाय. देखून सांव पावल म्हणटा सोम्याची वडवीक शिवाय दुसरें कितेंच म्हज्या जिवितांत वडवीक उलोवंक थंयसर अवकाश ना. कुर्सायल्या जेजूची जिवन जेजूची वडवीक शिवाय दुसरें कितेंच वडवीक हांवें तुवें उसारोवंक थंयसर अवकाश ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुमी संतोष भरीत आसात वय थोडी आनी बेजारान आसात. संतोष असल्यार तोंडार दिसोंक जाय न्ही गे. हास्ते मुखामळ या प्रसन्न मुखामळ हास्ते मुखामळ संतोष भरीत काळजाची खुना गुर्त. हास्ते मुखामळ या संतोष भरीत मुखामळ हास्ते मुखामळ या प्रसन्न मुखामळ संतोष भरीत काळजाची खुना. वय मो काळजान संतोष नासल्यार दादोस काय नासले जाल्यार एक पटी फोटोग्राफान सांगले स्मायल प्लीज म्हणटा आसतना एक पटी स्मायल दिवेत. वय मो आतां हांवें सांगल्याक तुमी एक पटी आशेत. जर तर आमच्या काळजांत तो संतोष आसा तवळ आमच्या तोंडार आमी व्यक्त करता. कोण एकल्याचें तोंड बावलें जाल्यार आमी सांगता काल जाला तूं आज मस्त बेजारान आसाय. कांय ना म्हणटात. मागीर इल्लेशें बसून उलयलें जाल्यार मागीर आपापींत ते उलयतात या रोडोन सांगतात न्ही काळजांत बेजाराय आसा. देखून खंय गेलें जाल्यार तूं खंयच्या संभ्रमाक वचूं, तूं काजाराक वचूं, तूं डान्सी कर, कालीं कर, तुजें थंय जर तर काळजांत तो संतोष ना तो तोंडार तो व्यक्त करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थोड्यांक संतोष आसा. वय मो कितल्या जाणां संतोष आसा? थोड्यांक इल्लोसो उणो आसा. थोड्यांक इल्लोसो उणो आसा. देखून ओके देखून कितेंच खंत करिनाकात. कांय थोड्यांक मस्त संतोष आसता, थोड्यांक इल्लोसो उणो संतोष आसा. वय मो थोड्यांक इल्लोसो मस्त संतोष आसा, थोड्यांक इल्लोसो उणो संतोष आसा. पूण खंत करिनाकात. देवाचो उतार म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 6 कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कसलोच सांगा कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. सांगा कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक पाटी म्हणया कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. पण मागण्यान आनी उपकारी मनान आमी देवाक आमच्यो गरजो कळीत करूंक जाय. कितेंच खंत हुस्को आमी दवरचो न्हय. तुमकां कितेंय खंत हुस्को तुमकां तुमच्या जिवितांत आसा सगळें तें घरा सोडया, इगर्जे भायर दवरा. ह्या सोम्याच्या पांयां तळे भेटोवन दिया. कांय बेजाराय आसा, दूख आसा, पिडा शिडा आसा, जायती बिरान तुमकां दिसता. तुमच्या भुरग्यां विशयान चिंता आसतना, तांच्या बऱ्या फाल्या विशयान चिंता आसतना जायती बिरान तुमकां दिसता. सगळें सोम्याच्या पांयां तळे भेटोवन दिया. तुमच्या काळजांत तुमच्या मतयेंत कितेंच खंत हुस्को धरिनाकात. कित्याक आमकां कितें गरज आसा तें सगळें देवा कडेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाचें उतार आतां सांगलें बरी सोम्यातय संतोष पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्यातय आमी संतोष पावून आमचो खंत हुस्को सगळो सांडून आमी
उपकारी मनान आनी मागण्यान आमची सगळ्यो गरजो सोम्याक आमी कळीत करया. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वता. सगळ्या संवसारार ताचो अधिकार मात्र चलता. मनशाचो अधिकार तो चलना पूण देवाचो अधिकार मात्र चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आजकाल मनीस चिंतूंक पुरो म्हज्या लागीं पयशे आसात हांव कितेंय करूंक शकता. पूण मनीस कितें देवाच्या सक्ते मुखार मनीस कितेंच न्ही गे. प्राचीन काळ प्रारंभ करता आसतना तो माथ्यार तो गोबर घालून ह्या जाग आमकां म्हणटा मनशा तूं धुळू आनी तूं धुळीक फाटी वेतोलय. प्रेज द लॉर्ड. देवा मुखार आमी कितेंच न्ही. देवा मुखार आमी कितेंच न्ही. पूण देव आमचे सांगत आसतना आमी कितेंय करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तसो सर पदवेदार तसो सर सक्तेवंत ताचो अधिकार आमच्या जिवितांत चलोवंक जाय. आमी अधिकार चलोवचो न्ही. ताणें आमच्या जिवितांत अधिकार चलोवंक जाय. तर तेंच गीत आमी गावया. संतोशान तें गावया. थाळयो पेटोवन आमी गावया. पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारात सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारात सदां सर्वदा. दुर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दुर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आमी ज्ञानानी माज्ञान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आमच्या जिवितांत जायते सलवणी आमी बगल्या. जायते निराशपण आमी बगला. जायते कश्ट आमी बगल्यात. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सलवणी बगता आसतना आमच्या जिवितांत काळोख अनुभव केल्लो आसा. सबार फावटी आमच्या सक्तेचेर आमी पातयेल्ल्या खातीर अशें जालां जावंक पुरो. सबार फावटी आमी निजा देवाक आराधन करच्या बदलाक दुसऱ्या वस्तूक दुसऱ्या देवाक दुसऱ्या मनशांक आमी आराधन केल्या जावंक पुरो. सदांच दिसपडटें आमी सोम्यांक येवन एका निजा देवाक आराधन करच्या बदलाक सक्रामेंतांत जेजूक वळखुच्या बदलाक आमी सबार फावटी इतर संगतीक आमी गमान दिला जावंक पुरो. आमच्या सक्तेचेर आमच्याच बळाचेर आमच्याच अधिकाराचेर आमच्याच पयशांचेर आमच्याच स्थानमानाचेर आमच्याच नांवाचेर आमी सबार फावटी चिंतून रावल्या जावंक पुरो. पूण आमची सगळी सकद आसा देवा थंय. तोच आमकां सक्तेन भरता. तोच आमकां धैर्यान भरता. तोच आमची पातकां बक्षिता. तो आमकां कुरपा दिता. आमच्या पातकांत आमी बुडोवन कंगाल जाल्ल्या वेळार निराशी जाल्ल्या वेळार तो आमकां धूळ नितळ करता. आमकां तो सक्तेन भरता. त्याच सोम्या लागीं आमी मागया जेजू तुज्या सक्तेन तूं आमकां बर. काकुळदार सोम्या आमची काकुळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर. म्हाका सक्तेन बर. म्हाका गुण कर. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता. धैर्यानी कृपा तो वदक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता. धैर्यानी कृपा तो वदक्षिता. पातकाच्या कोंडात बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या धून नितळ तो करता. पातकाच्या कोंडात बुडोवन आसलेल्या
आत्म्याक मोजादून नितळतो करता हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा सदा आमच्या राया आम्ही ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा सदा आमच्या राया Hallelujah, 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 hallelujah. Arkan tuka semia Yesu, aglap tuka semia Yesu, studi tuka semia Yesu, vandan tuka semia Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाची तर आम्ही ऐकूया. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो मागणे जाता शिसा मदल्या एकल्यान ताच्या लागीं म्हळें सोम्या जुवावन आपल्या शिसांक शिकयले बरें तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तो वळतो तांकां सांगूंक लागलो तुमी मागणे करतना अशें म्हणा बापा तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज येव आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिताव तशें आमची पातकां बक्षी आमकां थाळणेंत व्हरी नाका. देवाचे उतर हे मागणी तुका क्रिस्ता मग भाव बिनिनो आमी हांगासर कित्याक आयल्या आराधन करूंक अर्गां दिवंक सारकें मागीर मागणें करूंक मागणें करूंक न्ही गे आज आमी हांगासर मागणें करूंक आयल्या. आयच्या सुवार्थेन ती आज सांजुदाची परब आमी संभ्रमता आनी सुवार्थेन ती आमकां त्याच्या विशयांत आयकूंक मेळटलें मागण्याच्या विशयांत. आनी आतां वाचल्या वाचापी तें जुवांच्या शिसांनी या जेजूच्या शिसांनी येवन जेजू लागीं विचारलें जुवांच्या शिसांनी मागणें केल्ले बरी आमकांय मागणें करूंक शिकय. आमी करूं हांगासर मागणें करूंक आयल्या आराधन करूंक आयल्या स्तुती करूंक आयल्या वय. एक पावटी सदां रातीचें मागणें करनासल्या आपल्या आवय लागीं पूत विचारता मम्मी मम्मी तूं मागतना तूं देवाक पळयताय गी. आनी तो व्हड आवय हांसून हांसून म्हणाली ना म्हज्या पुता हांवें ताका पळोवंक ना पूण हांव ताचो सांगात बघता ताच्या हजरपणा वळखता आनी काळजांत शांती अनुभव करता ताचो सांगात हांव बघता. तो व्हड पूत म्हणालो मम्मी तर म्हाकाय तुजे बरी मागोवंक जाय. जेजून मागणें केलें आनी शीस जेजू लागीं विचारतात आमकांय मागणें करूंक शिकय. आमी मागणें करता तुमी मागणें करतात घरांनी वय. तुमची भुरगीं तुमच्या लागीं विचारतात मम्मी डॅडी म्हाकाय मागणें करूंक शिकय. विचारतात वय या ना
तांणी विचारनातल्यार तुमी जावन ये रे ये गो मागणें करया म्हणून तुमी सांगतात की ना? सांगत जाय. तांणी विचारनातल्यार तुमी शिकय जाय. पूण ताच्या की व्हरतें तुमी मागचें तांणी पळय जाय. तुमी कितली मागण्याची मनशां आनी त्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन तुमच्या जिवितांत कितें घडलां आनी तुमी कशें जियेतात तें तांणी पळोवंक जाय. आनी उपरांत तांणी म्हणूंक जाय मम्मी डॅडी म्हाका मागणें करूंक शिकय, म्हाका तुजे बरी जावंक शिकय. आमी वडिलां एक फावो तो मागण्याक आमी वेळ दिनातल्यार मीस भेटयत आसतना कांय थोडे पटी फाटल्या दिसान सांगलें शर्मा सांगतना कांय एक दोग जण फाटल्यान फाटीं गेले जाल्यार भुरगीं चिंतात काले आमी तशें दोश येत म्हण चिंतात. तांच्या मतीन तेंत आसता न्ही गे. कांय व्हडलो मनीस मोबायल 2-3 मोबायलां दवरून मागण्या घेता आसतना एक थोडो वेळ त्याग सॅक्रिफायस करून मोबायल बंद दवरून इगर्ज जिंत थंयसर भक्तीपणान मिस्र सारकच्या बदलाक बरें करून त्या मिसांत भागीदार जावच्या बदलाक कांय इल्लेशें वायब्रेट जाल्लें तें मोबायल काडून घेवन फोन येता आसतना कांय अर्जंट कॉल आसूंक पुरो म्हणून सांगून त्या वेळार तो भायर गेले जाल्यार खंडीत जावन तुमचीं भुरगीं तशेंच करताले. देखून पप्पा मम्मी म्हाका मागणें करून शिकय म्हणून विसाच्या पयलें तुमी मागोवंक जाय. तुमकां पळयलेंच तुमकां पळयलें ती आपापीस मागणें करतात. जशें आवय बापय तशें भुरगीं. यथा राजा तथा प्रजा. जशें राय तशें परजा. जशें आवय बापय तशें भुरगीं. पूण आमचे प्रयत्न आमी करूंक जाय. भुरग्यांक दोतोर शिकोवचें, तांकां मागणें शिकोवचें, आमी मागणें करचें. थोडे फावटी आमी चिंतले बरीच त्याच वाटेन येतात म्हूण सांगूंक जायना. वय मो थोडे फावटी चुकोन येतात. चुकोन गेल्ल्यांक परत तांकां लागीं हाडचें कामूय आमचेंच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंयसर जेजूच्या शिसांनी विचारलें सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय, मागणें करूंक शिकय. जेजून लंब मागणें सांगलें की ना, अपुरबायचें मागणें, मोठवें मागणें, आमी दिसपडटे म्हणचें मागणें, खंयचें मागणें? आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें शिकयलें. आतां आमच्या बापा तें मागणें कितलें अर्था बरयत, कितलो गूंड अर्थ तातूंत आसा. पूण त्या आमच्या बापा मागण्याचो गूंड अर्थ हांव तुमकां सांगूंक वचना. पूण आमची मागणी ती कसली जावंक जाय. मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार खंडीत जावन तुमी सांगतले आमी देवा लागीं उलोवचें आनी देवान आयकोवचें. पळय गी मागणें म्हळ्यार कितें? देवा लागीं आमी उलोवचें आनी देवान आयकोवचें. जालें गी? देवा लागीं संभाशण करचें न्ही गी. देवान उलयतना आमी आयकचें की नाका? आयकचें. देखून मागणी विविध रितीची आसात, पूण 4 रितीची प्रमुख मागणी आनी त्या मागण्यांत दुसरे मागणे आसा. पयलें आराधनाचें मागणें, आमी म्हणटा एडोरेशन, आराधन करचें. आनी आमच्या बापा मागण्यांत थंयसर सुरू आसा पळय ते देवाक आमी आराधन करचें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. आमी देवाक आराधन करचें. प्रेयर ऑफ एडोरेशन ह्या आराधनाचें मागणें आमी म्हणटा. आनी दुसरें आसा प्रेयर ऑफ कॉन्ट्रिशन, ह्या दूख धरून मागचें मागणें. परचें आयतारा तुमी तो वांजेल वाचून आयकला न्ही गी? फारीसेव आनी सुकागार कितें मागता थंयसर? अर्द्याक बडोवन देवा म्हजी पातक्याची काकुळट कर. दूख धरून मागचें तें मागणें, द प्रेयर ऑफ कॉन्ट्रिशन. आनी तिसरें मागणें अर्गां स्तुतीचें मागणें, प्रेयर ऑफ थँक्स गिवींग. सर उपकारा पासून देवाची स्तुती करचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां स्तुतीचें मागणें. पयलें
प्रेयर ऑफ एडोरेशन, आराधनाचे मागणे. ताच्या उपरांत दूख धरणं करचें ते मागणे. आणि तिसरे अर्गां स्तुतीचे मागणे, प्रेयर ऑफ थँक्स गिवींग, प्रेयर ऑफ थँक्स गिवींग. आतां आमी देवाच्या उतार सायकलींग कसलो सुखन तुस्को तरी नाकात, हर एक गरज, हर एक तुमची गरज मागणे आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा, देवाक कळीत करा. सांग पावलो तेसलोनिकेकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 16 देवाच्या उतार म्हणटा, सदांच खुशाली जाया, कळनासतना ताका अर्गां दिया, सर्व घडीत आनी ताका अर्गां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे ताण देवाक कितलेंच जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी चवथें मागणें जावन आसा विनवण्याचें मागणें, विनवण्याचें मागणें, प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन. म्हळ्यार आमकां कितें गरज आसा तें आमी देवा लागीं उसान सांगचें. देखून आमचें सडावत मागणें खाली निमाणे वर्गाचें मात्र तें जाता. आमी आमच्यो गरजो, आमच्यो विनवण्यो मात्र देवा लागीं उसान सांगचें, उसान सांगचें. मागण्यांत हें सगळें आटापून आसा. प्रेयर ऑफ एडोरेशन, आराधनेचें मागणें, दूख उसान मागचें मागणें, आनी अर्गां स्तुतीचें मागणें, आनी ताच्या उपरांत विनवण्याचें मागणें, प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन, सप्लिकेशन. देव आमकां कितें गरज आसा तें दितलो म्हणल्यार पातयेन आमी मागचें. जेजून आमकां तें शिकयलां, आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आज आमकां दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, ही तरावळ रितीची मागणें. पूण आमी तें मागणें करता आसतना खंयच्या मनोभावान आमी तें मागोवंक जाय त्या विशयांत आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. कशें आमी मागोवंक जाय? जेजू आमकां कितें मागोवंक जाय म्हणल्या विशयान मात्र तो आमकां सांगना. जेजू सांगला, मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें, बडया उक्तें जातलें, मागून सोदलेल्याक मेळटलें. जेजू तितलें मात सांगना, मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें, बड्या तुमकां उक्तें जातलें. जेजून कितें मात्र मागोवंक तें सांगना, कशें आमी मागोवंक जाय म्हणल्या विशयांतय जेजून आमकां जायतें शिकयलां. पवित्र पुस्तकांत आमी समजून घेवं येता. पयल्यान पयलें आमी खंयच्या मनोभावान आमी मागोवंक जाय. उडोवन एक दृश्टांत हांवें दिलें. तो सुंकागार येवन मागता आसतना कशें मागता? कशें? खालतेपणान तो मागता. देखून आमी मागता आसतना आमी खालतेपणान मागोवंक जाय. प्रे विथ ह्युमिलिटी. देखून आमचें तें प्रॉपर डिस्पोजिशन आमी आसूंक जाय. आमी आमकां पळयत आसतना, आनी एकल्यान पळयत आसतना हांव तो मागण्याक उबें रावला म्हणलें तें आमी दाखोवंक जाय, दिसूंक जाय. इकडच्यान थंय रावून तेंच फाटल्यान रावून तो ताच्याच संवसारान बिजी आसलो जाल्यार तो मागण्या गेलो म्हणटा ते ना, तो कोणागे पळोवंक आयलो म्हणटात न्ही गे. ना, मोबायलार फोन येता आसतना हर एक फावटी मोबायल घेवन तो भायर गेला तो मागण्या गेलो म्हणटा ते ना. ताची मोत काळीज आनी प्रकंगीत आसा. देवा मुखार आमी येता आसतना कशें येवंक जाय? खालतेपणान आमी येवंक जाय. पळय फारीसेवांनी येवन थंयसर कितें मागणें केलें देवाळांत येवन? हांव हेरां बरी लुटकार न्हय, अन्यायगार न्हय, हांव दान धर्म करता, दांतलो एक वांटो दिता, हांव ताचे बरी न्हय, हांव हाचे बरी न्हय, हांव बरो आनी एकलो पाड म्हणलो तसो मनोभाव. मनोभाव. पूण तो सुंकागार कितें करता? सुंकागार थंयसर खालतेपणान तो येता, खालतेपणान येता आनी थंयसर तो म्हणटा, अर्दें म्हणून तो म्हणटा, तकले पोंदा घालून म्हणटा, देवाक पळोवंक सयत ताका सकत ना आनी तो म्हणटा, देवा म्हजी पातक्याची काकुळट कर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आमी खालतेपणान मागोवंक जाय. आनी दुसऱ्यान मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी मागता आसतना कशें मागोवंक जाय? आमी मागता आसतना भावार्थान मागोवंक जाय. कशें मागोवंक जाय? कशें मागोवंक जाय? भावार्थान मागोवंक जाय. प्रे विथ फेथ
मार्काच्या वांजलांत अध्याय 11 वाक्य 14 जेजू म्हणटा की ते सकट तुम्ही मागतात ते तुमकां येदोळूच मेळना म्हूण सतमाना आनी ते तुमकां मेळटलेंच देखून आमी मागणे करता आसतना भावार्थान आमी मागोवंक जाय जे कितें आमी मागणे करता आसतना मागता ते आमकां देवान येदोळूच दिला म्हणून आमी मागोवंक जाय देखून फाटल्या दिसांनी हांवें तुमकां सांगिल्लें आमकां मागलें मेळना कित्याक म्हळ्यार आमी हांगासर मागणे घेता पूण भावार्थ इल्लोसो उणो आसो तशें बगता देखून दिसान दीस लिस्ट थंयसर तुमचे ते सावां बरोवन दितात म्हाका तें दी हें मेळोंक तें दिलोंक पूण तुमी तितलेंच अर्गां दिवंक जाय स्तुती करूंक जाय येदोळूच मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर येदोळ मेळोवंक आसच्या सर उपकारां खातीर देवान येदोळूच म्हाका दिला म्हणल्या पातयेन तुमी ते अर्गां उले दिया आनी खंडीत जावन जेजू आमकां बरें करताच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी मागणे करता आसतना भावार्थान आनी पातयेन आमी मागोवंक जाय आमी मागलें आमकां येदोळूच मेळना म्हणल्यार पातयेन आमी मागोवंक जाय आनी खंडीत जावन तें मेळटलेंच जेजून म्हणा आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो मागता आसतना आमी थिरासानेन मागोवंक जाय प्रे विथ पर्सिवियरन्स कशें मागोवंक जाय थिरासानेन मागोवंक जाय हांवें मागलें कितलें मागलें देवान म्हाका आयकोंक ना देखून हांवें मागचें तूं सोडला सबारपटी तशें चिंता न्ही गे हांवें मागिल्लें म्हाका देवान दिवंक ना हांवें मागिल्लें एक देवान दिल्लें दुसऱ्यांच पूण आमी मागिल्लें सगळी देवान दिवंक तो कितें आंगडीकार रे आमी पयशे दिता आनी आंगडीकारा सांगलां म्हाका तें दी म्हाका हें दी तें आंगडी सामान आसल्या मात्र दाखोवयेत न्ही गे म्हाका तें दी हें दी म्हणून आमी देवाक बलात्कारान म्हाका तें दी हें दी म्हणून सांगूंक जायना तो आंगडीकार न्ही आमी मागलें तो आमकां दिता पूण ताका केदाळ आमकां दी जाय म्हणून खुशी ताका बगता थवळ जेजू आमकां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आमकां मागल्लें एक पटी दोन पटी मागल्लें मेळोना म्हणून आमी सोन्न सोडचें थंय हांगा धांवचें न्ही पूण आमी थिरासानेन मागोवंक जाय कळनासतना मागोवंक जाय लुकाच्या वांजलांत अध्याय 11 थंयसर जेजू आमकां उंडे उसणें मागतेल्या इश्टाचे ओपार थंयसर आमकां दिवन तो आमकां सांगता आनी तशेंच 18व्या अध्यायांत थंयसर दैर सुखय नासतना एक विधव येवन एका नित्यकर्ता लागीं येवन तो ती मागता आनी तो निमाणें आयकता हांव ताका मागलें दिनातल्यार परत येवन ती म्हाका दोशी दितली देखून त्या खातीर पुणी हांव दितां पूण आमी देवा लागीं मागता आसतना निरंतर मागोवंक जाय पूण देवाक आमची दोशी भोगतात की खंडीत ना तूं केदाळे माग दोनपारां माग सांजेर माग राती माग केदाळे माग पूण मागचें तें गरजेचें निरंतर मागचें तें भोव गरजेचें मोनिका सोपूत कोण मोनिका शेजारची न्ही मोनिका बाई न्ही क्रिस्ती आवयाची पात्रोन कोण भाग्यवंत मोनिका आपणाच्या पुताच्या परतवण्या खातीर कितले वर्सां तिणें मागलें एक वर्सां 2 वर्सां थोडी 28 वर्सां म्हणटात थोडी 30 वर्सां म्हणटात कितें जावं हांव कोणाक सूख म्हणून सांगना ओके पूण सारकें जाप सोदून काडा पूण कितें गरजेचें म्हळ्यार तिणें 1 दीस 2 दीस मागले आनी मागचें सोडून सोडलें गे वसोन तो ताका कितलें ताका ल्हान व्हड केला ताका सोडून सोडचें आनी ताका बूद ना गी तो ल्हान भुरगो गी तशें म्हणून ती बगेच रावली गी ना त्या पुताच्या परतवण्या खातीर ती निरंतर ती निरंतर मागलें आनी त्या भाग्यवंत मोनिकान कितें सांगलें पुता हांव मरण पावता आसतना तूं खंय म्हणी म्हाका तूं मातयेन पुरयेत पूण तूं ह्या जाग जायचे म्हणजे खुशी आसा
तूं एक याजाक जाताय तर म्हजो उगडास दवर. एक आवयचें मागणें पळय. म्हाका मेल्ल्या उपरांत तूं कितेंय कर, पूण आवयक त्या पुतान पाटी येजय म्हणून एकच ते कळनासतना ती मागणें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी मागता आसतना आज मागलें फाल्यां मेळत जाय म्हणून आमी चिंतून मागलें जाल्यार तें आमकां खंडीत मेळना, खंडीत मेळना. आनी तशें म्हणून सांगून मेळना म्हणून आमी थंय हांगा धांवचें न्ही. आज काल आमकां इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट टी आनी काल इन्स्टंट फूड आमकां घाल्ल्या तक्षण शिजोवन आमकां जेवंक जाय न्ही गे. फास्ट फूड आजकाल सोंसणीकाय ना. मागल्या तक्षण मेळत जाय. सोंसणीकाय बिलकूल ना. काय इल्लेशें तोडो जालो सोंसणीकाय ना. मिसा वेळार काय इल्लेशें 5 मिनटां 10 मिनटां इल्लेशें काय लेट जालो देवाचे उतार नियाळटा आसतना आमकां सोंसणीकाय ना. खरी एका संगतींत आज भुरग्यांक ती सोंसणीकाय ना. भुरग्यांक ना. वडिलांक ताच्या पयलें ना. देखून भुरग्यांक कशी आसची. देखून आमी मागता आसतना सोंसणीकायेन तिरासनेन आमी मागोंक जाय, मागोंक जाय. आनी चवथ्यान मोगाच्या भावा भयणीनो मागणें करता आसतना आमी कितें करूंक जाय, बोगसून बोगसून आमी मागोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कशें मागोंक जाय? बोगसून एकामेका बोगसून आमी मागोंक जाय. मार्काच्या वंजलांत अध्याय 11 वाक्य 15 देवाचे उतर म्हणटा, मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांय पण विरोध असले जाल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो बाप तुमचो बापूय तुमकां बक्षितलो. आमच्या बापा मागण्यांत आमी कितें मागता? जशें आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोसूं. थोडे फावटी आमी तें गमान दिनासतना सदांच्या सवयेन आमी मागता 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 कांय जायना. पण पयलेच पार्ट आमी सोडून सोडला. जशें आमी सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तें सोडून सोडलां. आमचे पातकां बोगोसून मात्र देवा लागीं मागचें. आमी एकामेका बक्षिना जाल्यार देव आमकां बक्षिना. पूण आमी एकामेका बगसून आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार देव आमचें मागणें आयकता. देखूनच माथेवाच्या वांजलांत अध्याय 5 वाक्य 13 जेजू म्हणटा, तूं वेदी मुखार येता आसतना कानीक भेटोवंक येता आसतना जर तर तुज्या भावाक, तुका तुज्या भावा विरोध न्ही, तुज्या भावाक या तुज्या भयणीक, तुज्या सासूमायक या तुज्या सुनेक या तुज्या घोवाक, तुज्या बायलेक आनी कोणायक तुजे विरोध कितेंय तुका आसा म्हणून तुका कळीत आसा, वोस तुजी कानीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वोस तुज्या भावा या भयणी कडेन राजी जा. उपरांत येवन कानीक भेटय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी बोगसून मागचें तें चड गरजेचें. देखून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 15 देवाचे उतर म्हणटा, तुमचे हात तुमी विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे दामता. जायती प्रार्थना तुमी केल्यार म्हजे कान हांव दामता. ते कान दिवचो ना कित्याक तुमचे हात रक्तान भरल्यात. मेळ्या काळजान, मेळ्या हातांनी, मेळ्या ओंठांनी आमी जर तर पेल्याक अन्याय करन, पेल्या लागीं बरो संबंद दवरतना जर तर आमी हांगासर मागणें करता, आराधन करता, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमी म्हणटा, कांय मेळना. जर तर ज्या कोणा लागीं मुलय ना तांच्या लागीं बरो संबंद आमी रुता करता, बगसून आमी जियेता आनी उपरांत येवन आमी हांगासर मागणें करता, थवळ देव आमचे मागणें आयकता. देखून देवाचे उतर म्हणटा, तुमकांच दुया आनी नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. तुमकांच दुया. कशें दिवचें? घरा वचून साबू घालून बरें न्हांवचें गी. कुमसार सक्रामेंत आसा. तवळ तवळांत आमी स्विकार करूंक जाय. तवळ तवळ कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमची पातकां धुवन काडूंक जेजू लागीं मागूंक जाय. ह्या जागाच वचून आमी कुमसार जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी नितळ जाता आनी एकामेका बक्षिता तवळ देव आमचें मागणें आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी 5व्या मोगाच्या भावा भयणीनो मागणें करता आसतना आमी मोगान आनी सादेपणान मागोवंक जाय.
प्रे विथ लव अँड सिंप्लिसिटी. देखून जेजू म्हणटा तुम्ही मागतना अणभव त्या बरें जायते बडबड नाकात. या तेस्ट म्हणून मागणी केल्यार देव थंय आयकतलो म्हणून तुमी चिंतात. तुमी तांचे बरी जायनाकात. प्रामाणीकपणान काळजातावन ते मागणी येवंक जाय. काळजातावन ते मागणी येवंक जाय. माथेवाच्या वांजेलांत 8 बागेन जेजू म्हणटा अध्याय 5 वाक्य 8 नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. धर्मकाच्या भावा भयणीनो, जेजून आमकां खंयच्या मनोभावान मागोवंक ताणें आमकां शिकयलां. आमी मागता आसतना कशें मागोवंक जाय? कालतेपणान आमी मागोवंक जाय. मागीर आमी मागता आसतना भावार्थान आमी मागोवंक जाय. भावार्थान आनी पातयेन आमी मागोवंक जाय. तिसऱ्या नायन मग सांगलें कशें मागोवंक जाय? निरंतर तिरासानेन आमी मागोवंक जाय. निरंतर सकाळी संजे दनपारां 1 दीस 2 दीस वर्सान वर्स आमी मागोवंक जाय. सदांच आमी मागोवंक जाय. आनी मागता आसतना आमी बुगसून एकामेका बुगसून आमी मागोवंक जाय. आनी तवळ देव आमचे मागणे आयकता. आनी निमाणे आमी मागता आसतना आमच्या सादेपणान खालतेपणान आनी प्रामाणीकपणान आनी मोगान ते आमी मागोवंक जाय. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं दिमी घालया. आमी जायत्यो गरजो आमी घेवन आयल्या. आमी मागोवंक आयल्या. ताका आराधन करूंक आयल्या वय. स्तुती करूंक आमी आयल्या वय. पूण जेजू आमच्या लागीं उलयला. ताका आयकूंक आमी आयल्या. ताच्या लागीं मागोवंक आमी आयल्या. आमच्यो गरजो उपकारी मनान ताका आमी कळीत करूंक आमी आयल्या. भावार्थान प्रार्थिसुनी ओ मगने, प्रार्थिसुनी ओ मगाळे. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. भावार्थान आमी मागया. पातयेन आमी मागया. जेजून सांगलेले बरी जें कितें आमी मागण्यान कळीत करता तें आमकां येदोळस मागणा मेळ्ळा. मागले आमकां मेळ्ळा म्हणल्या पातयेन आमी मागया. आनी खंडी जावन जेजू आमकां खंडी जावन दितलो. त्या जेरिकोच्या वाटेर त्या कुरड्या बर्तिमेवान जेजू लागीं मागलें. व्हडलें मागणें न्ही, धाकटें मागणें. दुखां गळोवन ताणें मागलें. भावार्थान ताणें मागलें. पातयेन ताणें मागलें. धैर्यान ताणें मागलें. जेजू दाविदाच्या पुता आमची खाकुळट कर म्हणून ताणें धैर्यान मागलें. कितलीं वर्सां तो कश्ट नासुल्लो. कितलीं वर्सां तो जिवितांत काळोख ताणें अनुभव केल्लो. बेस्तादा तळ्याचेर त्या पिडेस्तान 38 वर्सां 38 वर्सां त्या पिडेस्त जावन आसल्या ताणें थंयसर निरासपणान ताणें करशिल्ली. एकसुरपणान तो आसुल्लो. म्हाका म्हजी म्हणलें कोणी ना म्हणून ताका भोगुल्लें. कुटुंबाची नातुरली. सगळ्यांनी ताका सांडुरलें. ताका उदका देवयतलो कोणी नातुरलो. ताचो सांगाती नातुरलो. इश्ट नातुरलो. आवय बापूय नातुरली. भुरगीं नातुरली. कोणूच नातुरली. पूण ह्या संदिग्ध परिस्थितींत थंयसर जेजू हजार जाता. ताका सांगात दिता. उदका देवयता. ताका धैर्यान भरता. ताच्या एकसुरपणांत थंयसर जेजू सांगात दिता. जेजू आमकांय कसो सांगात बसयता. जेजू लागीं आमी भावार्थान पातयेन आमी मागया. प्रार्थिसुनी ओ मगने, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. सगळीं हातीनेन दोळे धांपून भावार्थान तुमी मागा. तुमकां रडोंक जाय सुम्या मुखार तुमी रडा. कित्याक सगळें आमच्या जिवितांत कितें सगळें बघता तें सगळें जेजू कडेन आसता.
आमची कंत दुख बेजार आहे, आमच्या जिवितांतली जड आहे, आमच्या जिवितांत आम्ही बघचे ते वचे नाना रीतीची समस्या पिडा शिडा आमच्या कुटुंबातल्या भुरग्यांनी कुटुंबाच्या संध्यांनी तांणी सोंसचे कश्ट आमच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत आमी अनुभव करची ती सगळी सलवणी सगळे जेजूक ते करीत आसा. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. आम्ही पवर्तान मागया, पातयेन आमी मागया. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत थंयसर देवाचे उतार आमकां सांगता. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. जेतना आमी स्तुती करता, जेतना आमी आराधन करता, जेतना आमी उपकारी म्हणून सोम्याक आमी अर्गां दिता, थवळ सर्वेस्पर आमकां बरें करता आनी आमी बरीं जाता. आमचें थारान करून मागता आसतना आमकां थारान मेळटलें, कित्याक आमी ताची स्तुती करता, आमी ताका आराधन करता, निजा देवाक आमी आराधन करता, निजा देवाची आमी स्तुती करता. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. जेजूच्या नावान आमी मागता आसतना सोम्या जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून जेजूक नावान उलो कर थंयसर कुड्या बार्तिमेवान मागलें आनी खंडीत सावन जेजून ताच्या बाबार्थाक लागून थंयसर ताका बरें केलें, ताका दोळ्यांक दिश्ट दिली. सोम्याच्या नामी आमी मागता आसतना, आमी बोगसून मागता आसतना, आमच्या पाताक रोडून आमी मागता आसतना सोमी आमचे मागणे आयकता आनी आमकां मागलें तो फावो करता. ताच्या नांवान आमी निरंतर मागोंक जाय, ताच्या पांयांत पडोवन आमी मागोंक जाय. त्या 12 वर्सांत हांव रक्ताच्या पिडेन रक्तस्रावाच्या पिडेन कोस्टोच्या त्या स्त्रियेन कळनासतना मागलें आनी तिच्या भावार्था लागून रक्ताची जर सुटली, तिका बरी भलायकी मेळ्ळी. सोम्याचे पांयां तळे आमी आसा, ताच्या पांय धरून आमी मागया, फातयेन आमी मागया, भावार्थान आमी मागया आनी खंडीत जावन जेजू आमकां निराश करिना, सून सोडिना. तो आमकां हर एकल्याक तो बरी भलायकी दिता, आमकां राखता, सांबाळटा. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು
ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. Sacramentantल्या जेजूचे आशीर्वाद घेवच्याक आमी आयतीसाव्या. परत आमच्यो गरजो कितें आसात ते सगळे जेजूच्या पांयां थळ आमी भेटोवन दिवया. जें कितें आयच्या दिसा मागून तुमी हांगासर आयल्यात, भावार्थान आमी मागया, फातयेन आमी मागया, ताचो पांय सोडिनासतना, ताचे हात सोडिनासतना आमी मागया. आनी खंडीत जेजू आमकां दितलोस. ताचे आशीर्वाद घेवच्याक आमी गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंता सृष्ट्यानमा करूया, उलविल्या त्या रूपा बोधला, नव्यो रीती आदार्या, सर्वोन्वेषा अस्कद्वेष्या, भावार्थाचे ओळ दिव्या. जशे बापा तशेंच पुता, उल्हासाने स्तुती जावं, अभिमहिमा ससना ससना, एकाच ताळ्यान हसयता. समसमी वाढता. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंताकान तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगीत सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. सक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आमी मागता आसतना, जेजू आमकां लागीं सरता आसतना आमी बाबार्थान मागया. सोम्या आमकां मागोंक शिकय, आमकां गूण कर, आमकां तुजे सत्तेन भर म्हणून बाबार्थान आनी फातयेन आमी मागया. तुमी दिंब्यार आसले कडेनच सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक प्रयत्न करा. कोणूय उबे रावन सक्रामेंताक आपणूक उरडोवचें नाका, पूण बाबार्थान तुमचे हात उबान बाबार्थान सोम्याक आपडले जाल्यार आपूण बरी जातली. आनी जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आयकलें तें उतार, म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. तेंच उतार आमी परत 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 आमी म्हणया आनी जेजूक बाबार्थान आमी आपणूक प्रयत्न करया.
मुझा सुमिया मुझा दुनिया म्हाका तू मागो शिकय मुझा सुमिया मुझा दुनिया म्हाका तू मागो शिकय सुमिया 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 मागो शिकय मुझा सुमिया मुझा दुनिया म्हाका तू मागो शिकय मुझा सुमिया मुझा दुनिया म्हाका तू मागो शिकय जिन्नेत निरासाताना रितें पोन भोगताना सुमिया मागो शिकय खंती दुखीन बुडताना धुपा म्हाका दोस्ताना सुमिया मागो शिकय मुझा सुमिया मुझा दुनिया म्हाका तू मागो शिकय या नमस्कार करया या नमस्कार करया या नमस्कार करया देवाच्या मंदिरात कैसर दोपाते मुझे नावी संगी मेळटा कैसर हांव आसा सदा तांचे मोदेकार जेजूचे उद्धार आमकां प्रेम दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें संतोष बरीत काळजान आनी मोगां बरीत एकवटां भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ताते मोगाच्या भावा बहिणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्यवंत सिमाव आणि जूद थादेव ह्या दोगी धर्मदुतांची दबाची परब संभ्रमता हे दोगी जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां पैकी सोम्याचे मिसांव काम कर जेजूच्या मिसावांत वांटेली जावन ताचो मोग अनुभव करून जेजूक आपणाच्या जिवनेंत आनी मरणांत जेजूक विश्वासी रावल्ले साक्ष दिवल्ले सिमा विशांत जायते पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकोंक मेळना
पूण संप्रदाय आमकां सांगता की तो जेजू काना शहरांतल्या लग्न माटवांत थंयसर ते वायन उणो पडल्या वेळार थंयसर आसुल्लो होरेतस तो भाग्यवंत सिमाव आनी जूद थादेव तो जेजूच्या आपोस्तला पैकी एकलो थंय जेजूच्या मिसावांत लागशिल्ल्यान तो वांटेली जाल्लो आनी एक रक्त साक्षी जावन तो मोरान मेलो आनी सोम्या खातीर हें सगळें ताणें सोंसलें. ह्या दोगी धर्मता विशयांत आमकां जायतें आयकोंक मेळना तरी एक मात्र खंडीत सत ते सोम्या खातीर जियेल्ले ते सोम्या खातीर ते मरण पावलेले. भाग्यवंत जुदाचे पत्र आमकां नव्या सोल्ल्यांत निमाणें पवित्र पुस्तकां निमाणें आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा आनी तो पवित्र पुस्तक आमकां ताच्या मुखार मेळ्ळा आसता. ह्या पासून तन्या देवाक आमी अर्घ दिवया ह्या दोगी भाग्यवंताक पवित्र सभे दिल्ल्या पासून आनी आयच्या दिसा तांचे परब आमी संभ्रमत आसतना तांचे बरी आमी तांच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमच्या जिणेंत आनी मरणांत जेजूक सदांच विश्वास रावूंक आनी ताका साक्ष दिवंक गरजेचो आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आनी हे दोगी धर्मदूत आमचे खातीर मजत करून दित म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. हे पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्रपणी आमी भेटोवचे खातीर आमचे पाताक आनी उणेपण वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणुया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगिनी सदांच हांव कुंवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाते करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट सर्वेश्वरा देवा सर्विचाराय सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तर वैभवापासून जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुद्धा सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मांडून घे इत्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता
दिलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. हे घडीभर परत आमच्यो सर्गजो आमची मागणी जे कितें आमी मागूंक आयल्या ते सगळे ह्या प्रार्थनांत सांगता आमी मागया. देवा आमच्या बापा, धर्मदुता वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केली. तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक पावो आनी अशें आखे प्रतिमेचेर तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. सांत पावलोन एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. हेर जातींचे तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेचे सवे सहा नागरीक. देवाच्या घराण्याचेर ते सांदे. धर्मदुतांचे आनी प्रवादीचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या पातर. ताचेर उबारून सगळे बांदाप वाडत सोम्याक समर्पिल्ले पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदिर जायशें बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतर हें. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक गाजता. 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 अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळप ताच्या हातांचो वाव परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या राती ही गजाल कळयत आसा. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक गाजता. शब्द ना उतर ना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या सीमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक गाजता. तांचो ताळो प्रितुमे शेकान शेक गाजता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुका देवा वाकणटा तूं सर्वेस्पर म्हूण वळखता. धर्मदुतांचो महिमेवन जमो तुका उल्हासता सर्वेस्परा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करचेली. दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक वेंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमाव, जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुवाव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमाव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे भोवारी आसुल्लो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन जेरुसलेम शारांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमोय थंय आसुल्लो. ताची शिकोवन आयकूंक आनी आपआपले पिडे शिड्यांतली गूण जावंक जाय म्हणून तीं थंय आयलेलीं. देवसाराचे उपाद्र बगतालीं तीं थंय येवन बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवेक सकत भायर सरन सोमेस्तांक गूण करताली. देखून तो लोकां जोमो ताका आपडूंक म्हूण उरडातालो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते मोगाच्या भावा भयणीनो, आराधना वेळार मागण्या विशयांत जायते आमी समजून घेतलें. आमी करची मागणी ती खंयच्या रितीची आनी करता आसतना खंयच्या मनोभावान ती आमी करूंक जाय म्हणून आमी समजून घेतलें. आनी आतां सुवार्थेंत जेजून थंयसर दोंगरार वचून मागणें करचें तें घडीत आमी आयकलें. जेजू मागणें करच्याक थंयसर दोंगरार चडटा आनी सगळी रात तो देवा लागीं मागणें करून करचिता. जेजू वरेविंगड वचून थंयसर मागणें करता. सगळी रात तो थंयसर देवा लागीं मागणें करून तो वेळ करचिता. जेजू देवाचो पुत्री थंयसर मागण्यान तो करचिता. देवा लागीं थंयसर एक लागशिल्लो संबंद तो दवरता. आनी जेजू ह्या मुखांतर आमकां कळीत करता आमी हर एकली मागण्याची व्यक्ती जाय. जेजू मागण्याचो व्यक्ती आनी आमी हर एकल्यांनी मागण्याची व्यक्ती जाय म्हूण जेजू कशी व्हरता. देवा लागीं मागचें म्हळ्यार आमी देवा लागीं तो संबंद बांदून हाडचो, मोगाचो संबंद. देवा सांगता थोडो वेळ करचुचो, ताच्या पांयां तळ आमी बसचें. कशें जेजू मार्ता आनी मरियेच्या घरा वता आसतना थंयसर मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजूक आयकताली, तशें आमी देवाच्या सळावळींत थोडो वेळ करचुचो, ताका आयकुचें. ताच्या लागीं उलोवन आमची गरजो मात रुसान सांगचे न्ही, ताचे सांगता बसून आमी वेळ करचुचो. आनी जेजून तो वेळ करशिल्लो आमी करचूंक जाय. आनी दुसऱ्यान जेजू थंयसर मागणें करच्याक तो दोंगरार सोडून गेलो उबार सुवात. ताचो अर्थ कितें? उबार सुवात आमी वचचे जाल्यार आमी धर्नितां सोडून वचूंक जाय. ह्या संवसारांतलें मेकळें जायचें. उबार सुवात तें देवाक भेटचो जागो. देखून पवित्र पुस्तकांत दोंगराक एक विशेश स्थान आसा. मोइशे तो थंयसर दोंगरार सोडलो
सिनाय पर्वताचेर सोडलो. एलिया प्रवादी तोय दोंगरार सोडलो, कार्मेल दोंगरार तो सोडलो आनी थंयसर देवाचो अणभव ताणें जोडलो. आनी आज जेजू तोय दोंगरार सोडता आनी थंयसर देवा लागीं तो संबंध रचता. आमी दिसपडटे दोंगरार सोडत जाय म्हणजे आमी थोडो वेळ ह्या मागण्याक आमी सीमीत करून दवरीत जाय. ह्या संवसारांतली राटावळ, ह्या संवसारांतली ती साल समकन आनी कितें सगळें आसा, राटावळी आसा, टेन्शन आसा आनी कितें आसा, सगळें आमी देगेक दवरून आमी त्या पवित्र दोंगरार सोडत जाय आनी थंयसर देवा लागीं आमी थोडो वेळ करचीच जाय. आनी तो वेळ देवाचो अणभव आमी जोडटा. आनी तिसऱ्यान जेजू थंयसर देवा बापाचो अणभव जोडल्या उपरांत थंयसर तो आपोस्तलां वेंचून काडटा. भोव सादे व्यक्ती ते, जायते शिकप नासलेले ते, पूण जेजू तांकां वेंचून काडटा. God does not call the qualified, but he qualifies the called. जेजू व्हड शिकप्यांक तो आपयना, बगार ज्या कोणाक जेजून आपयला तो तांकां शिक्षीत करता, तो तांकां तरबेत करता आनी तेंच जेजून केलें. मागण्यार आसलो जेजू ताचे मिसांव काम मुंदर वर्साक थंयसर 12 जाणांक आपोस्तलांक वेंचून काडटा, तरबेत करता आनी तांकां मिसावाक धाडटा. जेजूचो अणभव केल्ल्या उपरांत आमी मिसावाक वचत जाय. आमकां हर एकल्याक एक मिसाव आसा आनी ते मिसाव आमी समजून घेवन आमी परत घरा वयता आसतना आमकां देवान दिल्ले मिसाव ते आमी जारी करूंक आसा आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत. आनी चवथ्यान थंयसर आपोस्तलां वेंचून काडल्या उपरांत तो मैदान सुवातेर येता. तो दोंगरार रावना, देवाचो अणभव जोडिल्लो तो परत तो मैदान सुवातेक येता. फकत मागणे न्हय, मागणे आनी सालतें जिवीत. आमच्या मागण्याक आनी सालत्या जिविताक ताळ पडोवंक जाय. मागण्या उपरांत आमचे सेवेचें जिवीत ते प्रारंभ जावंक जाय. मागण्या उपरांत आमच्या भावा भयणींतय आमी जेजूक आमी पळोवंक जाय. जर तर मागणें करत जाल्ल्या उपरांत आमी एकामेकाक तोंड पळोवन उलोवंक आमी सकना, एकामेका लागीं बरो संबंद आमी रचूंक सकना, एकामेकाची सेवा आमी करूंक सकना, एकामेकाच्या कुमकेक गरजांक आमी पावोवंक सकना, तवळ आमी केल्लें तें मागणें तें संपूर्ण जायना. तें मागणेंच न्हय, तें मागणें संपूर्ण जायचें जाल्यार देवा लागीं तो जोडलेलो अणभव आमी पेल्यातय वांटून घेत जाय. मैदान सुवातेर येवचें म्हळ्यार तेंच जेजू त्या दोंगरा तावन देवून मैदान सुवातेर आयलो म्हणजे जेजून थंयसर दैवीक अणभव जोडलो. थंयसर ताणें कुरपा जोडली, ताणें तो सक्तेन भरलो आनी उपरांत मैदान सुवातेर आयल्या उपरांत ताचो तो ओमतोसो तो मोग ताच्या काळजांत तो बरोवन येवचो तो मोग ताणें सेवा साखरेंत तो करचिलो. आमी हर एकल्यानी मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर मागण्याचो अणभव करूंक आमी आयल्या. हे आल्तारी बोवार आमी आसा, एक पवित्र दोंगरार आमी आसा, तो अणभव केल्ले आमी परत मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी देवून वयता आसतना, मैदान सुवातेक येता आसतना, समाजाक वयता आसतना, आमच्या कुटुंबाक वयता आसतना, वाड्याक वयता आसतना, सेसमार आमी येता आसतना तसो दैवीक मोग आमी एकामेकाक दिवंक जाय, एकामेकाची सेवा साखरी करूंक जाय आनी तो व्हडलो आमचें मागणें संपूर्ण जाता. आमच्या काळजांत येवचो जेजू, शिसांक मागणें करूंक शिकयलो तो जेजू, वरे विंगड आपुणूच एकसुरे मागणें केलो तो जेजू आमकां दिसपडटे मागणें करूंक शिकोवन दी. आनी जेजू भाशेन पेल्या सांगाता वचून, पेल्या लागीं वचून ते मागण्याची व्यक्ती आमी आमच्या सेवे साखरेन ते दाखोवच्याक तसो जेजू आमकां कृपेन बरोवन दी, सक्तेन बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमेन. कानिकेचें गीत.
जिविताचो दिवन म्हाका पोसताय वाटो दाकाचो सासरीन पिवत करताय कश्टा वावराचो फळ तुवें मुझे म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी एकट्या पवित्र जावा सरस्वो देव म्हणून घे. सर्वेस्परा भगवंत धर्मदूता शिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या सदेन्याचो मुकुट पृथ्वीर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावन जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचें मागणें आमचे अस्कतकायेंत धैर्य आनी घटाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बळ दिता आमकां वो पाताक नासलोलो जोमो आमच्या महिमेवंत भावां भयणींचो. देखून आतां विश्वासान व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुता भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Serveisfor tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात. हो सर्गी तुका जय 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 बोल सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. हो सर्गी तुका जय 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 बोल सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात
आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarto sugut pergetuya. Sumia amiho mundo kata anihe kalsitle piyeta title pautinto parat yes तुझे मरण पर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो आनी ही सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वेस्तालेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदर मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजडी तुमकां मळपणेक फावो कर. ह्या विधी बोंतनी जमा जाल्ल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मोरये देवाच्या माये संगती भाग्यवंत जुजे तिसो निस्कळपती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत सिमाव, भाग्यवंत जूद, भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें विज्ञानवरांतलें कती बेजारांतलें पिडेशिड्यांतलें सोलवनांतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान बरी भलायकी संतोश एकवट तूं आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. महिमा तुझे शासनाच्या शासना
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडे रगताचे सेवतल्या ससनाचे जिवीत मेळो सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जडती आनी कॅसडी ना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखात दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली Jivitassu usvar samsarasu Sumi Jesu muso Devikanan poso Atmiktan bagomso Ikma asro muso Jesu Golia boria Maka Jesu Krista kerja Hayentu Maka Jesu Golia bolia Itun jibit maka Krista kerja Hayentu Maka Keresat keribat Keres jivitam Keremik petwice पुनर्जीवन पोरती आमच्या भरवशाचे देणे ख्रिस्तायाचे जेजू गोळ्या बोऱ्या ही तुझी वीट म्हाका जेजू क्रिस्ता करया Puta Israeli caraya Jesus rena Dev बाळा मोरयेच्या इष्टा तू पत्यांच्या तुझे विंची येना जेजू गोळ्या बोया Itun jibit maka Jesu Krista kerja Hayentu Maka
आमच्या दोळ्या आमी दंप्या काळजात आयल्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या वर्तें बाग ह्या घडये जेजून आमकां फावो केला. आजच्या दिसा तो आमच्या लागीं उलयला, आमकां ताच्या बेसांवांनी भरला आनी ह्या घडये ताच्या मासा रक्तान ताणें आमकां पुसून दादोशी केला. आत्मीक खाण शेवाण ताणें आमकां दिला. जेजू सदांच आमच्या सांगाता तो आसा, आमच्या काळजांत आसा, आमच्या सांगाता तो चमकता. दैवीक मोगान तो आमकां भरता. भावार्थान ताच्या जपण आमी ओळखून घेवया. भावार्थान जेजू लागीं आमी मागया. जेजू सदांच तूं म्हज्या काळजांत राव, म्हज्या कुटुंबांत तूं राव, म्हज्या भाव भयणी सांगाता राव, म्हज्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां सांगाता राव, गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता तो राव जेजू म्हणून. जेजू लागीं आमी मागया. प्रार्थुया. भोवमोगळा बापा, भाग्यवंत सिमाव आनी जुदाच्या जैतेवंत मरणा पासून हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतून घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तांचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वे दारदेव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. दैविक काकूळ आमकां उगडली, सर्वोन्नतीची महिमा शिकयली. उत्साहाचो गुर्तिये जिविता तुज्या दिले वरमेलतो. भोग जुवा पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वभक्तीन तुका. क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैविक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणे जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सांत दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयाकान बसया. भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण आमकां लाभलां. ह्या पासून आमी अर्गां दिवया. एका चलयेक जर्मनींत बरें काम मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्याचें फ्रोझन शोल्डर आसलें तें संपूर्णतेन गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. एकल्या बरें काम मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. एका कुटुंबांत केल्ल्या सर बरेपणाक मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. एकल्याचें काम परमनंट जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. ग्रेशलाचें ग्रॅज्युएशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. रेचल अँड्रूचें काजार बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. एका चल्या दुबयंत बेस्ट एम्प्लॉय अवॉर्ड मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता. आनी तशेंच सबार उपकार आमच्या भावा भयणीक सबार उपकार ताणें केल्ले आसात.
भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांत्र जायती आमची मागणी देवान आयकल्यात आनी आमकां बेसावांनी भरल्यात. ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया. बरी भलायकी ताणें दिल्या. आयचे दिसा हांगासर येवचे भाग ताणें आमकां फावो केला. ताका आयकूंक ताचो दैवीक अनुभव जोडूंक ताचे सांगात मागणें करूंक आनी आमी सेवेची व्यक्ती जावंक जाय म्हणून ताच्या उतरान ताणें आमकां बळ दिला. ताणें आमकां जाणवाय दिल्या. ह्या सर्वां पासून आमी अर्गां दिसतना ह्याच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताचें मांस आनी रगत ताणें आमकां ताच्या जिवाचो सॅक्रिफायस करून बलिदान भेटोवन ताणें आमकां दिलां. एक वर्त देणें आमकां ताणें फावो केला. ह्या सर्वां पासून आमी ताका अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेसू, वगडाप तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका महिमा जेसू, वंदन तुका सुम्या जेसू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उबे रावया, प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा, भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्याचे देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुणकची सगत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरे भगवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या. हे भगवंत जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्या सक्तेन भरलो. मोग, सेवा आनी राज्य संदान तुज्या जिवितांत पसजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं आमकां सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर. तुजी भगवंत जिणी आमच्या जिवितां प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूच थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत दयकन बसात. सबार जाणांनी ते सावा हांगासर बरपी तांणी दिल्लीं आसात. तांच्या गरजां खातीर आमी मागया. 7 जाणांक बरें काम मेळच्याक मागोवंक विनंती केल्या. 5 कुटुंबांनी शांती समाधान राज करच्या पासून कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. 2 जाणां परगांवांत बरें काम मेळच्याक. एकल्याच्या पांयाच्या गंटेची दूख आनी उलोवप गूण जावच्याक. एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक. परगांवांत घरकान्न घेवंक फावो जावं. एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक. 3 वर्साच्या भुरग्यान उलोवंक. प्रसूत पराचे दीस बऱ्यान ती जावन नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक 14 जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या. दुबयंत शक्तिकिरण रोड्रिगसाक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक. एका पिडेस्ताचे उस्वासाची पिडा गूण जावं. एका भुरग्याक फिट्साचे पिडेतावन सुटका मेळोवंक. एका चलयाक मागणें करूंक कृपा मेळोवंक. एकल्याचे हाताची दूख गूण जावंक आनी तशेंच पाटीची दूख गूण जावंक. 6.5 वर्साच्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक. एका सेजारच्यांनी वाट सोडून दिवंक. एकल्याच्या माडयेक लागिल्लो रोग तो वचोन बरें फळ मेळोवंक. एकल्याचे लंग्स इन्फेक्शन आसा तें गूण जावंक. एकल्यान स्पोर्ट्सांत मुखार वचोवंक ताका सकत मेळोवंक. एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक. एक ल्हान भुरग्याच्या मेंदवांत शिरांची समस्या आसा ते सारकें जावंक ताका भलायकी मेळोवंक. एकल्याची अस्थमा पिडा गूण जावंक. 2 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक. एकल्या चिंतलें काम पंथाक पावोवंक. 5 वर्सां तावन मेडिसीन कान घेवन आसच्या एका जोड्याक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक.
दाव्या क्लासींत शिक्षक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक आनी तशेंच बरें फलितांश मेळोंक पियुसींत शिक्षक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक हाताची दूख आनी पांयांची गांठीची दूख गूण जावंक चलयेचे कॅम्पस सिलेक्शन एका चलयेचें कॅम्पस सिलेक्शन बऱ्या रितीन जावंक एकल्याची थायरॉयड मायग्रेन पिडा गूण जावंक ऑस्ट्रेलियांत एका व्यक्तीन सेटल जावंक लिझवाइन मारिया पिंटोक बरी भलायकी आनी तशेंच कुटुंबांत आशिल्ल्या व्यक्तीन आमाल पियोन सोडूंक आनी तशेंच मामाक बरी भलायकी मेळोंक कुटुंबांतल्या सर्वांक सर्व वायटांतले पिडे शिडेंतले राखोवंक मागोवंक विनंती केल्या भायल्या गांवांत चिंतलें काम मेळच्या पासत भुरग्यांचे तेणें फावो जावचे पासत बऱ्या भलायके खातीर सैरीक मेळच्या पासत कॅन्सर पिडेतान गूण जावचे पासत मेलिशा बेंगलोरांत बरें काम मेळच्या पासत मागोवंक विनंती केल्या जायत्यो गरजो आमी घेवन हांगासर आयल्या आमच्या गरजां पासत आमी मागया फातयेन आमी मागया बाबार्थान आमी मागया थिरासानेन आमी मागया उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारेचो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखानूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी तूं संवसारांत जावं स्वतस्पतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगच आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो घेवन ते मोरये देवाचे माये मोपयांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सात आनी सदां सर्वता आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आदार आनी रसला सर्गांनी संसार सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरी फासर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळें दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिया मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बाबार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतल्या अनवरांतल्या आमकां निवार आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पर तुमचे सवे आसो भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तो सुदैव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवन ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणाक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो म्हाका न्हू हेचे दिसा हांगासर येवन आराधन कर मिसाचें बलिदान भेटून आनी नोवेनांत वांटिल्ली जावन देवाची विस्तार आशिर्वाद अजून घेतल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा मुर्दाम दिल्ल्यांची हांव नांवां वाचूंक सांगता आसतना तुमी उपरांत येवन मनाची वाती तुमी स्विकार करची सरभक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ल्यांचो आमी प्रत्येक उपकार बावडटा देव बरें करून म्हणटा आनी भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याची मजत तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मुर्दाम दिल्ली जॉयल मतेयस बेर्मुदे जेसिंता पीटर जुआंव पावल दुसरो वाडो मेरी फेर्नांडीस पेर्मुदे नील शारोन पिंटो सान पेद्रो वाडो रोजे रोड्रिगास सान फ्रांसीस पयलो वाडो तशेंच जेवणा खातीर डोनेशन दिल्ली दान दिल्ली मेलिश
तेरेस डिसोजा पंपई पयलो वाडो 900 जोएल मतेस पेरमोदे 5000 ह्या सरदानीचो उपकार आमी बावडटा मुखार येवची आनी मानाची वात तुमी स्वीकार करची. आयचो दीस आमकां फावो केल्या पासत ह्या पुणशेताक येवन तुका आराधन करूंक तुजो दैवीक मोग अनुभव करूंक आनी तुज्या पुता जेजूच्या मांसानी रगत सेवंक आमकां फावो केल्या पासत आत्मीक खाणजेवण आमकां दिल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता अर्गां दिता. आनी हांगासर आयल्या सर भक्तिकांक पटाच्या बुकेक उपकारचें तें खाणजेवण आमच्या कुडीक उपकारचें तें खाणजेवण तुमच आमकां उदकसून दिताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमकां तें जेवण फावो केल्ल्या आदार दिल्ल्या दानी पासत आमी तुका अर्गां दिता. तांच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर तुजो बेसांव घाल आनी तें जेवण सेवता आसतना त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घालून सेवल्ल्या आमकां गरजेची कुडीची मोतीची भलायकी तूं दी. आमच्या सेवेंत तूं आमकां सुडसुडीत कर हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. पावनात्मा रे प्रिया पावनात्मा रे इळीदु भारा हे कबारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಹೇ ಕಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಶೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಭೇದ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಭೇದ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ मुखाल पुत्रा सोवे ओंकार मर्या आशीर्वादे आमकां मगे वन सोम पावल दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर मगे वन कसाचे करवे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.